मेन आता इशू कितें आहा जे हायकोर्टाची ऑर्डर आहा इलिगल स्ट्रक्चर रोड वायडिंगाक येता ते आमकां सांगलें हें कर म्हणून ते ऑलरेडी आमी प्रोसिजर केला कोणाक कितें फायली करून मागीर आमी हायकोर्टाक धाडून दितले. सेकेंड थिंग गार्बेज इशू आमचे थिबेंतले मेन रोडाक कोण गार्बेज उडयना आमी कलेक्शन करता आमचे एवरी डे कलेक्शन करता आमी जवळ जवळ 16-17 मनीस आहा कलेक्शन करता. हे जे पण भायले हितूंतल्यान विलेजींतल्यान येताना कामाक वचपी आसतात कोण म्हापसा वचपी पणजे माडेल एरिया काडटात पोटली उडयतात चली आमी जायते जाणां फायन मारलेली आहा. हे फावटी आमी कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचें आहा स्ट्रीक एक्शन घेतलेलो. आमी टॅक्निकल मनीस न्हू जेन्ना आमचो प्रपोजल हो ग्रावंडाचो ग्रावंड रेडी जालो म्हणून बिलाचो टायम येयलो तेन्ना आमचो जो इंजिनियर आसता कॉन्ट्रॅक्टर आसता ते आमकां ग्रावंड जालो म्हणून लेटर दितात आपणाची सर्टिफिकेट दिता आनी बाबा हे वर्क एज पर हेचे टेंडरा प्रमाणे हो ग्रावंड जाल्लो आहा ताजो पेमेंट करचो पडटा ते हेचे प्रमाणे आमी तो पेमेंट तेंचो केल्लो आसा. आतां आमच्या ग्रामस आहा ते लिटिगेशन करता तो सारको जावना. आतां आमी परत सुपरवायझिंग कमिटी मिटींग घेवन कितें विशय आहा ग्रावंडा पासत ते मांडलेले आनी तेंच्यांनी सांगलें आमकां सगळें एक आमकां हें करून दिल्या वॉकिंग ट्रॅक तो आमचो PWDन केला तेचो विशय आमकां कांय ना आमी ताका पेमेंट करूंक ना. ग्रावंडाच्या हेका आमी पेमेंट केला तो ग्रावंड म्हणटा ते सारको जावना वयर सकयल आहा ते कॉन्ट्रॅक्टराक ते इंजिनियराक आनी आमची सुपरवायझिंग कमिटी आमी मेंबर 4 तारीख आतां म्हणजे सप्टेंबराची आमी थरयला तांकां सगळ्यांक आपोवन ते विशय आहा बरेंच तो सारको जावंक ना जाल्यार म्हाजें आतां टमाक हांव कितें आहा तें म्हाज्या ग्रावंडा पासत तो भुरग्यांचो फ्युचर